वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आयज आसा तुझी लगीन, सगळ्यांनी येवपाक जाय लग्नाक, अशें ना? हय. सो सकाळचो टायम जाल्लो आसा आणि रांगोळी घालता. जस्ट आतां सिंपलशें हांगा घालता हांव, मागीर न्ही हांव हांगा घालतलें. आणि घरची कामां आयज बेगीन जाल्ली आसा, अशें ना? आतां फक्त बाबू न्हाळोंक जाय. लेट उठलो. हो मुद्दम लेट उठटा, कित्याक स्टडीज करचे पडटा म्हणून. कमीचो नाही हांव, बरें तापयलें तेका हांवें, उठ म्हटलें. ओके, सो हांव दाखयता यो. बारीकशें काडलां हांवें. रंगोळी काडपाक इतलें एक्सपर्ट ना हांव, बारीकशें काडलां. तो सिंपलशें काडटलें हांव. हें रेडीमेड जें हें आसता पळय तें कितें म्हणटा हेका, हें असलें घालून ताका पावडर घातला. सो मागीर मातशें रांदून बी जालें न्ही, मागीर हांगासर एक काडटलें हांव. सद्या तेणी पुसलां आतां भायर, शिवलें आहा. ओके, सो हें करून घेता, मागीर फायनल तुमकां हांव दाखयता. ओके, चला. सो जालें हांगासर. हें पळय सिंपलशें काडलां. कित्याक खबर आहा, रित्वीक भायर बी येता आनी पांय लायता ताका, सो ताका लागून मातशें सिंपलशें काडलां. हें पळय. सो भायर रंगोळी बी घातलें आनी हांवें तुळस वॉश केलें. आमचें तें सॅरामिकाचें न्ही, ताका अशें पेंट मारपाची बी कांय गरज पडना. सो बरें ताका वॉश केलें आनी तें लावून दवरलां सगळें. दाखयता तुमकां. चिंच, आवाळे बी सगळें घालून दवरलां. सो हें पळयात, आमचें न्ही सॅरामिकाचें, बरें ताका वॉश केलें आनी थंय लावून दवरलां. हें पळयात. खबर तुमकां दिसता काय ना तें, आयज बरो वोत पडला आयज. हॅलो, हाय गाय, बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. वो खाता टोस्ट. डे आयज काय स्पेशल ना चाय वांगडा आमगेर. टोस्ट खावन बसपाचें. ओके, सो हें जाल्लें आसा. आयज शिव आसा, मातशें बरें पडटा. तो इशुकाक घेवन बसता मातसो. तो आसता मातसो बरो पडटा. सो म्हटलें आयज काय अशें इव्हेंट बीन कांय ना, आपूण घेवन बसता आपालें कितें. सो हें आसा रित्विकाचें प्रोजेक्ट. हितून हांवें घातलेलें काबुली चणा जालें पळय. हें तांकां हें तें प्रोजेक्ट. तूं पळय कशें येयलें पळय तें, कळ्ळें मरे? दवर आतां तें व्हरून दिवंक जाय स्कुलान. हय. सो तांकां दिल्लो प्रोजेक्ट कसलें तरी हें घालपाचें, सीड्स बी. मागीर तें कशें जाता जर्मिनेशन तेंकां पळोवपाक तेंच्यांनी पळोवंक जाय. सो हांवें न्ही 3 केल्ले आसले. 2 मस्टर्ड सीड आजून येवंक ना. आनी हें काबुली चणा रोखडे येयले पळय, 3 दिसांनी येयले. सो खंयचे हांव चिंतलेलें 3-4 करया आनी खंयचे येतले पळय ते ताका व्हरुनी म्हटलें स्कुलान. सो येयले. सो ताका स्कुलान व्हरतलो मागीर तो. ट्युजडे स्कूल, फाल्यां 1 दीस. सो ताका तो न्हिदता, लेट उठटा आनी ताका हांव उठयना. सो न्हीद म्हणटा. जालें स्कूल स्टार्ट न्ही, मागीर बेगिना उठोवंकूच जाय. ओके, सो चला इशुकाक न्हावपाक घालता, तेल पुसता, न्हाळयता. आनी आयज हांव करतलें मशरूम रोस. म्हाका कमेंट केल्लें मशरूम रोस शेअर कर म्हणून. सो आयज करतलें न्ही, सो तुमकां क्विक आयज दाखयता हांव. ओके, आनी कांय व्हडलेशें स्पेशल ना तुळशीचें लग्नाक. सो सिंपल जेवण. आनी हें काल हांव गेल्लें न्ही गोल्ड शॉपार, ताका मातशें हांवें टायट केलां, आतां घालूंक जाय. ओके, सो चला. घरची सगळीं कामां जालीं. हांव बेगिना तेल लावन पुसता सगळें. आई म्हाका सगळें रेडी करता, सोय बी घालून दवरला. सो ताका न्हायता, मागीर हांव तुमकां मशरूम रोस शेअर करता. ओके, मागीर मशरूम रोस बी सगळें जेवण बिवण करून म्हाका भायर रंगोळी घालूंक जाय. जे सिंपलशें काडटलें आयज हांव, व्हडलेशें कांय काडचें ना. ताका टायम वयता ताका लागून. मागीर टायम ना तो भायर किकी करता. ताका बेगिना तेल लावंक जाय आनी पुसोवंक जाय, मागीर तो रिलॅक्स जाता. असलो आमचो. ओके, चला मागीर मेळटा तुमकां. सो 2 दीस जाले आनी हांवें व्हिडिओ घालूंक ना. व्हिडिओ आसा, एडिट करपाक टायम ना. आनी हांवें तो एक शूट केला पळय, तो व्हिडिओ मातसो व्हडलो आहा, ताका तें मातशें एडिट करपाक खूब टायम लागता. काल कितें जालें, काल पणजेसून आयले आमी, चिंतलेलें व्लॉग एंड केलें, मागीर बरें बसून बसया आनी व्हिडिओ एडिट करया. काल म्हाका असले तकली दुखपा लागले, कांयच काम करपाक जावंक ना. बाबूक सुद्दां घेवपाक जावंक ना, म्हाका इतलें तकली दुखपा लागलें. न्हिद तरी पडटा तें येयना. जेयले बेगिना मेडिसीन घेतलें. म्हाका न्ही हेडेक न्ही ससपाक जायना इतलें. टॅबलेट घेतलें आनी न्हिदलें. हो रातचो कितल्याक न्हिदला? 1 न्हिदला. कित्याक खबर आहा, 9 न्हिदलो न्ही, 9:30 11 उठलो. मागीर खंय न्हिदतलो? म्हाज्या वांगडा आमकां हांवें म्हणलें तूं काय पाळण्यांक घातलें, तूं खेळ म्हटलें, हांव न्हिदता. तो मागीर खेळत रावता, कळ्ळें न्ही, पाळण्यांक खेळत रावता. मागीर न्हीद दिल्यार मागीर तो रडटा. 1 न्हिदला तो असलो. तर 2 दिसांनी व्हिडिओ एडिट करूंक ना, व्हिडिओ घालूंक ना. आवाज पळय, ताका तेल पुसता. तुमकां दाखयना, नागडू आहा तो आनी कपड्याट बी यात. चल तेल पुसता. जालें आमचें न्हावून. इश्वी सगळ्यांक गुड मॉर्निंग म्हण रे. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. 12 जाले. गुड मॉर्निंग ना, गुड आफ्टरनून म्हण सगळ्यांक. गुड आफ्टरनून. जस्ट न्हालो, रेडी जालो. आतां ओगी न्हीद आं, डिस्टर्ब करनाका म्हाका, कळ्ळें मरे? सांगता तुका, वॉर्न करता. ओगी न्हीद घे तुका. आयज शिवाचें काम ताका घेवपाचें. शिवा सगळें हाय म्हणा तुवें. जालो आमचो रेडी.
ओके सो आता तो न्हिदतलो न्ही रेश्विक आता न्हिदतलो तो चला आता करूया आम्ही मशरूम रोस आणि आई हांगासर कापां हाडलेले काल हांवें हें कापां ब्रिंजल तकली चलना हांगासर वांगी हाडलेले आई जर आय म्हण हाय म्हण कित्याक आईचे दाड दुखता खाता काय आई दाड सुजला मातशें हांगासर हाय म्हण तूं आतां ताका व्हरून दाड ते काडूंक जाय ताका मातशें सणसणटा आनी हांगासर हो पळय हांगा आयस लावपा येयला ते मातशे न्ही किडला ते दात ते म्हटलें आतां वचून काडूंक जाय हो लावपा येयला सो हांगासर काल हांवें हाडलेले ब्रिंजॉल न्ही म्हणटा आयज फ्राय करया हेजे सो दाखयत तुमकां मशरूम शाकोती कशें करता ते सगळें हांगासर काडून दवरलें आसा सो हांवें दवरला कडाई 2 चमचा तेल घालता सो आतां घालता हांव कांदे हांगासर न्ही एक कांदो न्ही हांवें लांबसर अशें कट करून घेतला एक कांदो घेतला आनी हांगासर न्ही 10-12 लसूण घेतला लसूण घालता आनी ग्रीन चिली घेतला एक 4 सो पयलीं हें आमकां न्ही मातशें 1-2-3 मिनटांनी मातशें फ्राय करून घेवंक जाय तेका न्ही हांव फ्राय करून घेता कांदो न्ही मातसो ब्रावन जावंक जाय सो कांदो न्ही हांगा मातशें लायट ब्रावन जाल्लें आसा आतां घालता हांव सोय हांगा सोय न्ही एक अर्द वळ घेतला सोय घालता आनी सोय घालून न्ही लो फ्लेमीन न्ही बरें सोय न्ही लायट ब्रावन जायसर न्ही आमकां फ्राय करूंक जाय जितले तुमी बरें फ्राय करतले तितले न्ही करीक न्ही बरो टेस्ट येतलो सो हें फ्राय करून घेता हांगासर तुमी पळोवंक शकता फ्राय जाल्लें आसा सो आतां घालता हांव कोथमीर तुमी न्ही चड कमी करूं शकता पण एक बरो टेस्ट येता ओके आतां कोथमीर हांवें घालून न्ही मातशें ताका न्ही फ्राय करून घेता 1 मिनटां सो हांगासर पळय जाल्लें आसा गॅस बंद केला हांवें सद्या खूब गरम आसा गरम आसतनाच गरम मसाला बी घालनाकात मातशें थंड जावं न्ही मागीर आमी हळदीचो पिठो आनी गरम मसाला घालया सो हें पळयात बरें थंड जाल्लें आसा सो आतां घालता हांव एक व्हडलो चमचो गोवन गरम मसाला आनी एक धाकटो चमचो घालता हांव हें हळदीचो पिठो बरें ताका मिक्स करून घेता आनी आतां ताका हांव मिक्सरान घालून थोडेशें उदक घालून न्ही हेजें आमकां एक फायन पेस्ट करून घेवंक जाय म्हणजे मसाला आमकां रेडी करून घेवंक जाय तेल घालता 1-2 व्हडलो चमचो सो हांगासर न्ही एक कांदो न्ही व्हडलो कांदो न्ही चॉप करून घेतला ते घालता सो कांदो न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटां फ्राय करून घेवंक जाय चड ब्रावन करनाकात सो आतां घालता हांव टोमॅटो हांगासर न्ही 2 टोमॅटो घेतला मीठ घालता आनी आतां टोमॅटो न्ही आमकां मातशें सॉफ्ट जायसर न्ही हाका बरें कूक करून घेवया सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्लें आसा आतां हांव घालता मशरूम हांगा न्ही हांवें मशरूम न्ही 2 घेतला पॅकेट आनी ताका अशें चॉप करून घेतला बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी कांय उदक बी एड करप ना ताका आमी उदक सुट्टा आनी बरें मिक्स करून न्ही मशरूम न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता मशरूम न्ही मशरुमाक उदक सुटलेलें आसा आनी मशरूम बरें शिजलेलें आसा सो आतां आमी घालया वाटलेले मसाला ते घालता सो जाराक न्ही मसाला लागलेले थोडेशें उदक घातलें हांवें सो बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी पयलींच उदक घालनाकात कित्याक उदक आसा न्ही भितर पयलीं बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी थोडेशें उदक घालता जितलें तुमकां थीक जाय पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात सो हें पळयात हें परफेक्ट आहा आनी उदक घालचें ना हांव थोडेशेंच मीठ घालता आनी बरें मिक्स करून एका बरेंशें खतखतो हाडया हांगासर पळयात बरें खतखतो येयल्लें आसा रेडी आसा तुमकां जाय जाल्यार वयर कोथमीर कट करून घालूं शकता हांव घालचें ना ओके सो अशें करता आमी मशरूम रोस बरें लागता पाव वांगडा चपाती वांगडा शिता वांगडा खूब बरें लागता ओके ट्राय करा तुमी जालें म्हाजें काम शिताक दवरता मागीर कापां मागीर फ्राय करतले ओके शावर घेता मागीर मेळटा सो आयज हांवें हें केलां स्वीट पोटेटो मागीर सोय वांटून गोड घालून गोडशें केलां आयज एक्चुली काल खावप आसता कालच हाडलें न्ही हांवें सो आयज कर म्हटलें लास्ट इयर तुळशीच्या लग्नाक हांवें तें शेअर केलेलें तें खूब बरें लागता आनी हांगासर थोडे कापां फ्राय करता जेयता आमी भूक लागला कित्याक हांवें सकाळीं ब्रेकफास्ट काय हेवी नासलेलें न्ही टोस्ट खाल्लेलें सो भूक लागला जेयता मागीर रंगोली बी घालता ओके डायरेक्ट तुमकां न्ही हांव सांजचें मेळटा चला तृप्ती माझ्या रागार झाला आता हा तृप्ती रागार झाला म्हणतात तृप्ती हांवें इतले एक वेळा अशी मशी मारताले मातशें बारीक बारीक कसलो दिसतालें हांवें ते त्रास काडून रंगोली घातला आमी नेबरांकय गेलेली तेंगे पुजा बेगिना केला सो आमकां आपयल्ले म्हणले हांव न्हिदलेलें
मी रिती म्हाका आपोवपा येयलो परत तिने आपयला म्हणून हांव गेले तेंचे पुजा बीन जाले येयली हेजे पांय लागलो रंगोलीची बाबू घेवन घाललो ना पळोवंक ना फाटल्यान तेणे पांय फाटल्यान लागलो पळोवंक ना एटलीस्ट सांगला एटलीस्ट न्हू तुका येवन पांय लागलो म्हणून मागीर कितलो त्रास काडून काडले हांवें ते आतां कशें तुमकां दाखयता मागीर इतलें बरें दिसचें ना हांवें चिंतलें मागीर लायट बीन दिवो बीन लावन तुमकां दाखोवया म्हणून हेणें पांय मारलो एडी पप्पल हा पळय पप्पल मातसो इल्लें घाल बरें दिसलें मागीर पप्पा घालता आतां हांव घालता हांव आतां मातशी मशीन मारता सॉरी सॉरी तिका केन्ना तिका मार पडपाचो आतां तूं कितें करूं जेवण दिना का जेवण ना खंय चला ओके आनी 6:30 जाली अरावंड 7 o'clock अशें आमी करया न्ही पुजा 7 आतां रेडी जाता मागीर दाखयता तुमकां रंगोली मागीर चला सो चला रेडी जाली आमी 6:30 जाली ओके सो पुजा करता शिव न्हांवून बी आयलो रेडी जालो आयज तें बाबू रडपा लागलो म्हटल्यार ताका न्हीद घालनाका पयलीं पुजा जावनी चल स्टार्ट कर ओके लायट ओपन करते आमचे तेंचे विंडोच्यान न्ही पाल येता भितर ताका लागून ओके तो पुजा करता चला सो जालें आमचें न्ही रे आतां न्हीद तूं हात धुवन यो दी हांव दवरता कर तूं दवरता हांव दवरता सो आयज आमगे स्पेशल आसा गोड घालून केलेले फोव चिरमुरे आनी हे ऊसाचे तुकडे केला सो जालें पुजा तो न्ही बेडार घातलो न्ही इतलो रडटा कोण म्हणटले की हाका जोरान न्हीद येयला तेन्ना घेता पळय ओगी न्हीद ना सो आमगे आयज फोव गोडाचे फोव करतात आनी ऊसाचे तुकडे बी करतात आनी हे तुजे कितें ते चिरमुरे इतलेच म्हणल्यार आयज कांय स्पेशल नाय ओके सो तुमकां दाखयता शिवनाथान म्हाजी रंगोली पळय कितें केला तुमकां दिसचें ना तें हांवें मातशें मागीर सारकें केलें हांवें आसा म्हाजी रंगोली आयचे हांगासर शिवनाथान मातशे तरी पांय लागले कशें आसा कमेंट करा आनी रित्विकाच्या हांगा आसा 8 बाय रित्वीक खंय सो सिंपल अशें काडलें हांवें जे रोखडे येता पळय ते रोखडे काडलें हांवें सो आमी न्ही हयच पुजा करता सिंपल अशें कळ्ळें तुमकां अशें तुमकां खबर आहा न्ही हांगा ते गोंयान ते अशें कितें कपडे बी धरून ते म्हणटा न्ही शुभमंगल सावधान तशें बीन ना आमचे सिंपल अशें हयच पुजा करता आमी ओके सो जालां आतां आमगे नेबरान आपयला तेंगेर वयतले आमी सो म्हटल्यार एका मातशें एका न्हीद घाल पयली मागीर नेबारगे वचून तेंगेर आपयला ताका लागून तेणी वचून येता सो आमी आयकता हय आयकता यो पांय पड गे पांय पड तो स्नेहाक म्हणटा पयलीं स्नेहा सगळं हाय म्हण हॅलो हय चल इश्वी न्हिदलो गे आयज खंय वचा तुमी सगळे टीव्ही ऑन आज इंडिया पाकिस्तान कोण इंडिया आनी कोण साऊथ आफ्रिका फायनल आयज अबे तुमकां दाखयता हांगासर न्ही सगळीं भुरगीं क्रॅकर्स बी मारतात खंय गेली हे पळय हांगा आसा सगळीं जाणां क्रॅकर्स मारतात स्नेहा कितें कितें खाव म्हणटा बेटा आयज स्पेशल लग्नाक आसा आयस्क्रीम हे पळयात हे मेन दिवंक जाय आयज थँक्यू हा रितू हेच्या पयलीं खा आयज स्नेहान हे केला अनारसाने बरें करता पळय हें वयर ते हे न्ही हे ते कॉफी सीड खसखस म्हणटा पळय ते बरें करता ते म्हटले तुजें कांयच नाका म्हटलें हेंच दी म्हटलें हें मेळपाक खूब डिफिकल्ट स्नेहा येस सो आमी आयला हांगा मातशें थोडेशें उरलेले रॉकेट बीन मारपा येयला येस स्नेहा ताणें हाडला सो मार्गे येवया म्हटलें इश्वी न्हिदला न्ही ताका लागून
कितले शॉट्स 30 शॉट्स सो हांगासर पळयात आर्टिफिशियल क्लाउड नासल्या बरी दिसता न्ही हो ना सगळे धुवर तो आयज तुमकां न्ही एक बरे गुड न्यूज शेअर करता बसून कसली गुड न्यूज कर आयज तुमकां हांव गुड न्यूज शेअर करता ते गुड न्यूज न्ही आं जाले आमचे हम दो हमारे दो ते गुड न्यूज न्ही सांगया की गुड न्यूज तुमकां सांगता म्हाज्या खातीर हे गुड न्यूज खबर ना तुमच्या खातीर हे कितें आसतलें तें म्हाज्या खातीर एक व्हडलें गुड न्यूज हे जालें कितें सांगू कितें गो ओके तुमकां खबर आहा न्ही म्हाका साडी न्हेसपाक खूब प्रॉब्लेम जाता म्हणजे म्हाका वाज येता न्हेसूंक जायना म्हाका सारकें हें बीन ते प्लेट्स बीन घालूंक कळना म्हाका सांग तुमकां कळ तुका आं सो फाटीं आमी दिवाळी आमी नेबराक गेल्ले न्ही तें आमचें डिस्कशन चालू आसलेलें सो आमचें एक फ्रेंड आहा रेन्सी म्हणून ते ताका हांवें कितें म्हटलें रेन्सी तूं ते कॅथलीक ते रेन्सी तूं नेक्स्ट इयर न्ही साडी न्हेस म्हटलें हांवें तें आपलें ना गो आपल्यान साडी न्हेसूंक वार येता आपूण दिला म्हणपाक साडी रेडीमेड करपाक आयकून सामकें हॅप्पी जालें हांव चिंतलें की फक्त रेडीमेड साडी विकत हाडया आनी घालया पण ना जे आमचे नॉर्मल साडी आहा पळय ते तुमी टेलराक दिवं शकता तो तुमकां साडी रेडीमेड करून दितलो हांव हें आयकून सामकें हॅप्पी जालें हांव आनी म्हाज्या खातीर हें गुड न्यूज आनी कितें ती म्हणपा लागली तूं टेलराक दी तुका तो दितलो खंय रेडीमेड करून सो मागीर हांव काल आमच्या टेलराक विचारलें तो म्हणपा लागलें करता हे पण मैं नहीं करता म्हणजे आमी करना म्हणपा लागलो आमचो टेलर आहा पळय आमी करना तूं पणजे बीन वच पणजे तुमी करून दिता खंय आनी चड कांय व्हडले चार्जीस ना 500 रुपया घेता खंय तुमी रेडीमेड करपाक आवय आतां हांव केन्ना पणजे वयता नाजाल्यार म्हजे फ्रेंड आहा पळय रेन्सी तेणें कोणाक करपाक दिला खंय हांव तेजो नंबर घेता आनी ते आमच्या कॉलनी मातशें भायर रावता ते रेडीमेड करता खंय साडी तो साडी व्हरून दिवप खंय ते सगळें रेडी करून दिता खंय सो हांव तेजो नंबर घेता आनी तेजे कडेन वयता चार्जीस कितें पळयता आनी एक दोन साडी दिता आनी जे साडी खंयचे हेवी आसता पळय ते दितले हांव म्हाजे साडीज हांवें दिवाळी न्हेसलेले पळय ते मातशें खूब हें आहा म्हणजे न्हेसपाक जायना खूब डिफिकल्ट जाता तसले हा साडी आसता पळय तेच दितले हांव आतां हांवें हें न्हेसलां पळय खूब इजी आहा हें हांव दिवचें ना रेडीमेड करपाक सो जे साडी न्हेसपाक प्रॉब्लेम जाता पळय तसले साडी हांव काडून दवरतलें आनी एक म्हयने दोन साडी व्हरून दितलें आनी हांव रेडीमेड साडी करून हाडटलें सो आतां भिवपाची गरज ना म्हाका सो आतां रेडीमेड साडी हाडपाची गरज ना नॉर्मल हें साडी हाडटलें हांव आनी ताका दितलें व्हरून सो ती मागीर रेडीमेड करून दितलें म्हाका खूब बरी दिसलें सो तुमकां सांगता मागीर हांव ओके देन दितलें पळय हांव पयलीं हाजो नंबर घेता तिका कॉल करून विचारता ती चार्जीस कितले तेणें म्हटलां 500 टेलरा कडेन दिल्यार 500 खंय हिजें म्हाका कांय खबर ना नाजाल्यार पणजी बीन तो म्हणटा खंय तूं टेलर मार्केटान टेलर शॉप बी आसता न्ही कपडे शॉप थंय वचून दी म्हणपा लागलो दिता खातीर तुमी करून सो हें म्हाज्या खातीर तरी व्हडलें गुड न्यूज बाबा तुमी आनी दे गुड न्यूज चिंतनाकात ओके सो जालें तुळशी लगीन आतां सगळे आमचे फेस्टिवल सोंपले आनी कितें सगळें सोंपलें क्रिसमस सोडून आमचे हिंदू फेस्टिवल सगळें सोंपले आतां एक आहा तें व्हडलें फेस्टिवल म्हणजे क्रिसमस ओके सो इशू न्हिदला अजून उठोंक ना चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please, you comment and subscribe to my channel. चला बाय.